खबर आहा, ऑल ओव्हर गोवा खबर आहा. तर आज आमी धरणां धरपाचें म्हणजे कारण म्हणजे कितें आहा, आमकां फॅक्टरी बंद पडलेली आमकां चालू जाल्ली जाय म्हणून आमी आतां 4 वर्सां सुरू करीत म्हणजे आमचे कार्यक्रम आमचे प्रोग्राम सीएमा कडेन वचून आमी सगळे मिटींग घेत आहा. तेन्ना आमकां सीएमान जाल्यार आपूण चालू करतलो म्हणून आनी तेणें आमकां सरकारान एक आमकां स्कीम दिल्ली त्या प्रमाणे आमी घेत आसले आनी आमकां आतां एक 4 वर्सांचे आतां जाय दिल्ले आहा. तेन्ना आतां आमकां फुडें शेतकऱ्यांचे हित कशें जपपाचें म्हणून आमी एक सारकी आमकां फॅक्टरी चालू करची म्हणून आमी हें केल्लें आनी हे फाटले आमी 4 दीस फॅक्टरीचे बसलेले आमी धरणे धरून कित्याक आमकां इथेनॉल प्रकल्प जाल्लो जाय म्हणून कित्याक सीएमान आपल्या तोंडान सांगलेलें आपूण करून दितलो म्हणून त्या प्रमाणे आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक सांगून आमी सगळे खूश आसले. तर आतां आमकां कांयच कळना फॅक्टरी चालू जातली काय ना म्हणून आमी म्हणटा कितें आमकां फॅक्टरी चालू जाल्ली जाय तेन्ना येवन आमकां सीएमान आमकां सांगचें आमकां फॅक्टरी चालू केन्ना करता हें आमकां सीएमान सांगचें कित्याक आमी धरणां जाल्यार आमकां कोणूच विश्वासान घेवना कोणूय येवंक ना फक्त भायले कोण ऑपोजिशन पार्टी आनी कोण आसले ते येवन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. तशेंच आयज आमकां जी धरणां जाल्ली आमचे एक दिसाचे आसले पळय ते आमचे आतां चालू जातले आनी तेन्ना आमी शेतकरी थोडे येवपाचे आहा आनीकूय येवपाचे आहा शेतकरी. तेन्ना मोठ्या संख्येन शेतकरी आमी हांगा येयल्या तेन्ना सीएम सरान आमी एक रिक्वेस्ट करता तुमी आमकां बेगीच्या बेगीन हांगासरले सांगून बरें उतर दिवन आमकां धाडचें पडटा. तुम्ही कितें सीएमाक आनी हे दिल्ले इंटिमेशन दिल्ले धरणां धरतले म्हणून हय आमी सगळ्याक इंटिमेशन दिल्लें आसलें पयलीं सगळ्या मिडियाचे दिल्ले आसले आमचे कारखाने एडमिनिस्ट्रेटर आसले ताका सांगलेलें आसलें सगळ्यांक सांगलेलें आसलें पूण आमचे आयज फाल्यां करून आमकां आयज दीस वाडयत आसले आमकां आनी चान्स ना फुडें वचपाक म्हणून आमी आतां आयज धरणे धरलेली आसा. 4 दीस आमी धरणे आंदोलन फॅक्टरीचेर केलें शुगर फॅक्टरी आनी 4 दिसां तरी आमी आतां डिसिजन घेतलें थंय आमकां कोणेंच हें केलें ना संबोधीत केलें ना कांयच एक उतर दिलें ना आज आमी आझाद मैदानार येयल्या कित्याक आमकां संबोधीत करपाक एखाद्या वेळार कोणाकय पयस पडटा आसतलें म्हणून आमी लागीं जावं म्हूण पणजे येयले जाल्यार आमकां शेतकऱ्यांक एक उतर आसलें आमकां सरकारान कंपेन्सेशन दिलां 4 वर्सां येतलें 4थें वर्स मेळटलें पूण कंपेन्सेशन दिलें तें फुडल्या वर्सा बंद जातलें तें शेतकाराचें हित कितें प्रश्न कितें तेन्ना आमकां सांगलें की तुमकां 5 वर्सां भितर कंपेन्सेट करता हेजे फुडें सरकारी फॅक्टरी चलोवपाना पण PPP तत्वाचेर तुमकां एक प्लांट थंय उबो जातलो आनी तुमकां ऊस घालपाक पर्याय मेळटलो. आमी तेंच मागता की इथेनॉल प्लांट घालपा खातीर सरकारान आमकां सांगलें आपणा कडेन मनीस ना तेन्ना आमी संघटनेन एक फॅक्टरीवाले एप्रोच करून तेणी सांगलें आपण हो प्लांट घालता आपण गोंया खातीर ऊस फॅक्टरी चालू करता आनी 1 म्हयने भितर आपण तें चालू लायता ह्या मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें कित्याक आमी माननीय आमचो समाज कल्याण मंत्री हेका घेवन आमी थंय 3 मिटींग केल्यो तेन्ना आमकां सांगलें फॅक्टरी बेगीन जातली. अजून आमकां कांय मेळना आनी हो आमचो हार्वेस्टिंग टायम आमकां परत लावण करपाक लागण करपाक ऊसा कडेन आमी रावप काय ना ऊस फॅक्टरी चालू जातली काय ना आमकां एक कितें सरळ सांगल्यार आमकां हें ना परत लांबोव दवरचे परत आमकां एकूच पटीन सांगून आमकां मेकळे करचे हो ऊस तुमकां फुडें रोवपा चालू उरपा मेळटलो काय बंद जातलो तेंय सांगल्यार जाता पण आमकां अशें लांबयत दवरचें न्हू आमकां डिसिजन घेवपा जाय आमची लावण करप फुडें ऊस आमी चालू दवरप काय ना दवरप कित्याक फॅक्टरी गोंयांत जाल्यारूच तें आमकां शक्य आसा. आनी आज प्रायवेट PPP तत्वाचेर तुमी करता म्हणल्यार ते मनीसय तुमचे फुडें आयले तुमी अजून तें ग्रीन सिग्नल दिना कितें तें आमकां कळपाक जाय. आमी सीएमा कडेन जवळ जवळ 7-8 फावटी तर जाली मेळो आमकां म्हणटो सांगता आमकां आशीर दवरता करता 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 म्हणटा. सेकेंड थिंग आमकां जेन्ना आमी फॅक्टरीचे मोर्चे आयल्लो तेन्ना आमकां रातचे अरेस्ट केलें आनी तेन्ना अरेस्ट करून आमकां रातचे सीएमान हांव येयलें बंगल्यार तेन्ना आमकां सुभाष भाई आमचे मिनिस्टर आहा पळय तेणी तेजे मार्फत आमी अपॉइंटमेंट घेतली आनी तेणी सांगलें आपूण आपल्याकडे फॅक्टरी चालू करूंक जायना आपली पार्टी ती हितून बसना तेन्ना तुमी जर हाडटा जाल्यार आपूण तुमकां फूल सपोर्ट करता म्हणून त्या प्रमाणे सुभाष भाई थंय जालो ताका सांगलें तूं मातशें ते हातीन घे म्हणून तेणी रिस्पॉन्स बरो घेतलेलो नरेंद्र सावयकारा करून तेणीनूय रिस्पॉन्स घेतलेलो पूण हे दोगांचे रिस्पॉन्स जे आयज पळय आहा ते सद्याक आतां फेल जाल्ले अशें दिसता आमकां कित्याक आमी म्हणटा कितें आमकां तुमी पार्टी हाडा आमी पार्टी हाडली दिली पार्टी वयल्यान 1,25,00,000 हे फॅक्टरीक दिता म्हणून तेणी सांगलें अशें कोणूच फॅक्टरी गोवोरमेंटाक 1,25,00,000 तुमचो एक पयसो नाका फॅक्टरी चालू करपाक एक पयसो नाका आपूण ती 1,25,00,000 वयल्या गोवोरमेंटाक दिता म्हणलें तुमी दिना कित्याक हें कळना आमकां आमी त्या हाचेर वयल्या सांगता आमी शेतकऱ्यांक सांगा आमी त्या परस शेतकऱ्यांक सांगत आसा मागीर हें कितें हें चलना कितें आमकां एक आशीर दवरूं नाका तुमी सांगा जातली जाल्यार जातली ना जाल्यार ना मागीर फुडलो आमी कितें आमचो फ्युचर आसा ह्यान फुडें कित्याक भाऊसाहेब बांदोडकर आमी आयज त्या हेजेर जगता आनी ऊस म्हणटा तो एकूच कॅश क्रॉप बाकीचे आनी कांयच एग्रीकल्चर ना. कारण कितें दिसता तुमकां फुडें 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 दुखलो आतां तेंच कळना न्हू कारण कितें म्हण तेंच कळना आमकां आमी गेले फावटी आमकां खूश करून एक सांगता जातले जातले म्हणून पण आतां आमी त्या खुशीचे हेजेर आमी हें जाल्ले निराशा जाल्ले आसा कित्याक आयज तुमी धरणां घेवन हिंगा येयले सो हिंगा जावन समज तूं आतां तुमी म्हणटा 7-8 फावटी मेळ्ळे तें फुडें फुडें दीस जाता हिंगाय तशें जालें जाल्यार मागीर डेडलायन कितें आसा तुमचें कित्याक तुमकांय म्हणून टायम गमपाक जाय न्हू बरोबर टायमा भितर आतां डेडलायन म्हळ्यार आमी सगळ्या शेतकारां कडेन उलोवन आमी ठरयतले आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक विचारून घेतले आनी मागीर ठरयतले आमी कितले फार्मर कितले फार्मर सर आमचे फार्मर सद्याक 700 सुमार आहा
तुमकां CMAचेर विश्वास ना तुमकां? विश्वास आसलो म्हणून इतले पर्यंत चल्लेलो न्हू. पूण आतां हें कळना न्हू कितें म्हणटा म्हणटा आमकां. आतां हें कळना. मदींच सुविधा समिती म्हणून काडली, थंय मदींच मिटींग घेतलें, हें केलें, थंय केलें, रिपोर्ट सगळो धाडलो, पूण हें कितें म्हणटेच कळना. म्हणून आमी म्हणटा कितें एक कितें आमकां सांगा, आमकां शेतकऱ्यांक वाऱ्यार उडोवं नाका, इतलेंच रिक्वेस्ट करता CM सराक. कित्याक आमी जे हांगा येयल्ले आसा, आमी कोणाचे राग धरून येवंक ना, आमी आमच्या हिता खातीर येयल्ले आसा. थंय मार्ग मेळना म्हणून आमी हांगा मार्ग येयलो आनी हांगा ह्या हितून आमकां रस्तो काडून तुमी दिया, इतलेंच मागणें. प्रपोजल हाडलो पळय तो सेटअप करपाचो बजेट कितलो आशिल्लो तेजो? 1.5 कोटी वा कितें? खंयचे प्रपोजल म्हणटा? फॅक्टरी तुमी म्हणटा पळय PPP आनी PPP तत्वाचेर चलोवपाचो जो आसा तो 120 कोटीचो प्रोजेक्ट, 120 कोटीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो. आनी आतां जी पार्टी आयल्या ती सरकाराचेर डिपेंड ना. ऑलरेडी सरकारान अप्रुवल घेतला सेंट्रला कडल्यान इथरॉला, आनी ते ग्रँट म्हणजे आमचो लोन एक्झॅक्ट जावन तांकां लोन घेवपा परमिशन आयिल्लें आसा. पूण तरी आसतना डिले करता. आमच्या कोतान कितें डिले करचो न्ही. आमकां सांगा फाल्यां बाबा इथॉनॉल जावचो ना, कांय जावचें ना, तुमी बंद करा. तेंय सांगना. ते कित्याक सांगना? आमकां मार्ग दाखया न्ही. तुमी तेन्ना अकस्मात बंद केली, तेच्या नंतर तुमी ती ऊस उत्पादक सुविधा समिती म्हणून काडली, तेजेर चेअरमॅन अपॉइंट केलो बाब नरेंद्र सावयकार. तेच्या नंतर मिटिंगो घेतल्यो. मिटिंगो घेवन DPR सबमीट जालो इथॉनॉलाचो. टेंडरींग जालें. टेंडरींग जाता आमकां जुना ह्या तारखे सांगलें जून पासून क्लियर जातलें, लास्ट जून फर्स्ट वीक. अजूनय क्लियर जालें ना. अजून त्या मिटिंगोय बी ना. तेच्या नंतर मिटिंगूय जावं ना. 7 महिने जाले. सावयकर चेअरमॅन आसलो न्हू. सावयकार आमगेले हे विशय फुडें व्हरत आशिल्लो. सरकार सांगता तशें आमी फुडें वयताले. DPR सबमीट करतरी सरकारान सांगलें टेंडर करता आनी PPP तत्वार पार्टी इन्वायट करता. PPP तत्वार त्यांनी पार्टी टेंडरींग केलें. टेंडरींग करून टेंडर ओपन करपाक 6 महिने काडले. टेंडर ओपन करतरी 6 महिने. आतां आमकां परत आमी जेन्ना आतां हेणी सांगलां आमी पार्टी हाडली चलोवपी 1.25 crores दिवपाक. ती पार्टी येता तेणें सांगलें विथीन 1 month आपण रिटेंडरींग करता आनी तें ताब्यान दिता म्हणून. आतां 3-4 महिने जाले. मातून फक्त सावयकाराक मेळोंक ना. आमी सगळ्या मेळटा. ह्या राज्याक मेळोन फायदो कांय ना. आमकां सादो अपॉइंटमेंट सुद्दां मेळना. एग्रीकल्चर मिनिस्टरालो मेळना, CMालो मेळना. आतां 3 महिने जाले. आयज जर कोण येवंक ना तर तुमचे फुडचे स्टेप ना मागीर शेतकार सगळे कितें उलयता. सगळ्यांचे कडल्यान सजेशन घेतलें. ही आमची एकट्याची हें ना, जबाबदारी ना. सगळे शेतकार कितें सांगता ते करतले. रावया म्हटल्यार रावतले बी. हांगा फुडें कंटिन्यू करया म्हटल्यार कंटिन्यू करतले. पूण सरकारान आमचो अंत पळोवचो न्ही. आमकां हितूंतल्यान मोकळे करचे. हय हय ना बाबा शुगर फॅक्टरी जायना, इथॉनॉल जायना, स्पश्ट सांगचें. आमी हांगच्यान आत्तां वचपा तयार आसा. ताणें सारकें सांगचें आमकां हें जावचें ना म्हणून. बरोबर. कित्याक सांगना? सेकंड थिंग, आतां जी पार्टी हाडल्या पळय तो आमच्या फाटल्यान लागला. कित्याक तेजी एक फॅक्टरी चालू करप म्हणल्यार कमी सादारण हें न्हू. तेजी सगळी टीम टोटल हे करची पडटा, तेजी स्टडी करची पडटा. कित्याक आतां लायला जाल्यार फुडल्या वर्सा फॅक्टरी चालू जातली पूण तो सांगता. आनी एक 2 म्हयन्यान दिले जाल्यार तो फाटी सरता. कित्याक कारण हेंच न्हू. तो आमी म्हणटा कितें आतांच दी आमकां, त्या प्रमाणे तो पार्टीन आमी चालू करतले. 1962 जी फॅक्टरी आमकां भाऊसाहेबान फुडें सॉरी. तर कशें आसा आतां आमकां गोंयांत सरकाराचो रोजगार ना. आमी मुख्यमंत्र्याक ब्लेम करपाक येवना. हांवूय एक बारीक भुरगो गरीब आनी म्हागेले 4 भुरगीं आसा. आयज तांदळां परती बेकार जाल्या. बँक ऑफ इंडिया रीण, स्टेट बँके रीण, ते बँके पावना, ते बँके पावना. फॅक्टरीचे परस आमी लोन काडना. भुरगीं शिकपा मागेली. भीक मागपाची पाळी येयल्या. घराघराक सरकार घराघराक आमकां तांदूळ फुकट दिल्यात आमकां. दाळ चाबडो साखर काय आयज आमची रस्त्यार येवपा पाळी घ्या. आमची गोंय सरकार आमी ब्लेम करिना. जाल्यार आयज मायनर कितले बारीक शेतकार आसा तेणे आमकां एक संविधान दिवचें. ते माध्यमाचें आमी जगचें. पूण आयज आमची संघटना जावं तेजे वांगडा बाकी सगळे इतर फार्मर जे आसा ते आमकां हांगा येयल्या. एक तरी मुख्यमंत्र्याक सांगपाचें बाबा तुमची भुरग्यांक खंय तरी फोंडा घाला ना तुमी जीव दिया. थंय आमी तेजेर विश्वास दवरला. आयज ना फाल्यां दितलो म्हणून. आनी आयज जर तेणें आमकां उत्तर दिलें खडतर जाल्यार आजुनूय आमी 1 मिनटाक आशेर रावता. पूण 3 म्हयन्या भितर जो प्लांट आमकां दिवपाक तो करपाक आमगे कोण पाटील म्हणून कोल्हापूरचे कितें हांव सहभागी आसलो तेन्ना आमकां आश्वासन 1 करोड बाबान म्हणचे भशेन कितें तितलें जर हितूर आमकां जर कितें प्रोविजन दिलें कितें जाल्यार आयज कितलींशे भुरगीं इस्कॉलाक वयतलीं, कॉलेजीक वयतलीं, तेंची घर संवसार चलतलो. आनी सरकार 10,000 नोकरेचेर आमकां जर भिकारी करीत आमचो अंत कसो?
हेच आनी इतलें म्हाका सांगपाचें आमकां 3 म्हयने 2 म्हयने आमी रावता तेका आनी ते आमकां तितलो भरवसो दवरला आमी आनी कोण गुंडागिरी करूं आरोप करपाक कोण येना आनी शेतकार भाव नरेश शिगांवकर उलयता जय जवान जय जवान जय जवान प्रोटेस्ट एकाच दिसा खातीरच प्रोटेस्ट हय, हय. एकच दीस सद्याक आमी ठरयले मागीर ठरयले प्रोटेस्ट एक दिसा खातीर ना गेल्या त्या 4 दिसां साकून संजीवनीच्या सहकारी साखर कारखान्याचेर आमच्या उल्याक सरकार जागो जातलो कृषी खातें जे गोंय सरकारचे आसा ते जागे जावन थंय येतले अशा संदर्भात आमी गेल्या त्या 4 दीस आंदोलन चलयलें पूण आज आमी गोंयच्या सुटके पासत ज्या असंख्य स्वातंत्र्यवीरांनी भारतभरचे स्वातंत्र्य हांगा जे योगदान दिलां ते त्रिस्तांव ब्रागांजा कुन्नाचे एक गोंयचो खडेगाठ राष्ट्रपिता कसो जेणे हांगसर ह्या गोंयच्या सुटके पासत बलिदान केलां तेजी याद करून गोंयच्या शेतकऱ्यांची सुटका जावची तांकांय बरी मुक्ती मेळची हे पासत आमी हांगा आयल्या आतां जशें आमच्या म्हालगड्या कमिटीन तुमचे मुखार मांडलें म्हाका एकच गोष्ट याद करपाक जाय जेन्ना हो इथेनॉल प्रोजेक्ट पीपी तत्वाचेर जातलो अशा संदर्भात आमी ताका सगळे सहमत नासले आमी संजीवनी सहकारी कोऑपरेटीव ह्या उतराचेर आमी जोर दिल्लो पूण तरी आसतना काय जायना सरकार जर मुखार सरना आणि शेतकरी जर जिवंत उरता तेजे मदीं जर प्राण येता तेजे मदीं तो प्रतिष्ठा प्राण जगपाक सोदता जाल्यार तो पीपी तत्वाचेर काय जायना पूण तो इथेनॉल प्रकल्प येवचो जेणे करून फक्त उसूच न्ही जर काजूची तुरमणाची जे पळय तुमणां आसा ती तुमणां काजूची जी मोहलो काडटाची जी टर्फल आसा ती टर्फलां कुसलेलो मोको आसा तो किंवा खंयची पानां पाला पाचोळो सगळो इथेनॉल उपकारता त्यामुळे शेतकऱ्याची जे कितें वेस्ट आसा ते सुद्दां त्या प्रोजेक्टांक येतले फक्त निवड उसूच न्ही अशा संदर्भात आमी आशावादी रावले फॅसिलिटेशन कमिटीचो चेअरपर्सन जो ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर आसलो त्या संदर्भात तांणी मार्च म्हयन्याक कमिटी कडेन आणि मे म्हयन्यात खेरीतपणान उलोवणी केली आणि मार्च म्हयन्यात सांगले गेले की तो जुनाक जातलो जुनाक सांगले गेले की तो आता रोखडोच जातलो त्यामुळे आता जसे उदळ उक्ती केले तसे टेंडरिंग प्रोसेस सरकाराक मान्य ना म्हणून 17 जुलयाक आमी वाट पयली सरकाराची आणि संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या गेटी वयल्यान आमी राष्ट्रीय महामार्ग 4A आमी आडायलो 4A आडयतकीर आमकां बंदखणी घातल्या कुळीच्या पुलीस स्टेशनाक आणि तरी नंतर रातचो रकाद येयलो आमकां की कमिटीन आपणाक मेळपाक येवचें आणि कमिटीक मेळपाक येता आसतना काही सामान्य शेतकरी सगळे शेतकऱ्याचा आवाज गेलो की कमिटीचे बरोबर आनी एक 2-3 जाण शेतकरी वयचे म्हणून तितूंत हांव आसलो भितर आणि मुख्यमंत्री बरे उलयले पूण खरें उलयले काय कितें एक भले मोठे प्रश्नांची आज उबी रावला बरे उलयले कितें की कारखान्याची जमीन तुमकां फक्त 1 लाख मेळटली 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा त्या जमनीचेर चड दोळा आसा आतां आणि ती जमीन आता जवळ जवळ लुटपाची सत्र चलतले काय कितें होय प्रश्न सगळे शेतकऱ्यांक विचारांक घेवचो पडटलो ही जमीन जी पळय आजपर्यंत गेल्या ती सुद्धा खंयच्याच ऊस उत्पादक संघटनेच्या खंयच्याच एका सभासदा कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटातल्या 800 सभासदांपैकी एकच सभासदाचे मत घेतले कडेन ना पण लाखांनी चौकन मेत्र जमीन विकली गेल्या किंवा ती दुसरे कडेन दिल्या गेल्या मुख्यमंत्री एक बरे भशेन उलयले बरे उलयले कितें 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा तो कारखानो विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर आपूण तो 1 वर्स फुकट भाडे घेनासतना दिवपाक तयार आसा कमिटीक सांगले गेले की बरी पार्टी तुमी हाडा आमी 2 प्रयत्न केले दोन्ही जे पळय पार्टी येयले ते बरे समाधानकारक नासले पीपी तत्वाचेर चलोवपा खातीर त्या खातीर रोखडेच मागीर महामार्ग आडून जातकीर रोखडेच मागीर कमिटीन ही एक पार्टी पळयली आणि त्या पार्टीन आपलो लेखी प्रस्ताव असो तो सरकाराक सादर केलो मुख्यमंत्री हेय बरे उलयले तांचे सामकार की हो प्रस्ताव एकदम बरो आसा आणि आपण येणारे 1 महिने भितर तुका प्रस्तावाक चालना दिवन आमी मुखार वयता पूण आता तेका परत 3 महिने जाले अंत पळयत आसा आणि आता आमी ह्या स्मारकाक सलाम करपाक येयल्या आणि सरकाराकय आमी आमचे अर्ज बी बोमलेच्या देटा कडेन आमी आतां हांगसर उलो मारतले तें जर जालें ना जाल्यार शेतकऱ्यांच्या मान्यतायेन सरकाराक आमी निवेदन दिवपाक वयतले सरकार त्या निवेदनाक आयकना जाल्यार मागीर जनशक्ती कितें आसा तळागाळांतले लोक कितें आसा ग्रासरूट लेवलार जे लोक आसा जे आमी काबाड कश्ट करणारे जे वर्ग आसा तो आपले बोमलेच्या देटा कडल्यान हें आंदोलन मुखार व्हरतलो आणि जेणे करून संजीवनी सहकारी साखर कारखानो चालू जावचो हेजी पाठ राखण आमी कशेंच सोडची ना आणि शेवटी जिखा पर्यंत आमी झगडटले जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान हां आता सगळ्यांक एक विनंती आसा की आमचे जेन्ना तो मोर्चा येतलो तेन्ना फ्रंट बॅनर आसतलो तेजे मुखार फ्रंट सगळी आघाडी गोमंतक ऊस उत्पादन संघटनेची कमिटी आसतली आमी पयलीं सद्याक सुटके झुजाराचे त्या स्मारकाक आमी सलामी दितले वंदन करतले शहीदांक अमर रहे ही आमी घोशणा मारतले तदनंतर त्रिस्तांव ब्रागांजा कुणाची जंय स्मृती दवरल्या त्या कलशाच्या सरभोंवतणी आमी रावंड घेतले आणि तदनंतर मागीर हांगा सभेक रिसर्च सुरवात जाली या सगळे भायल्यान चला